जमल्यां सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घां दिवसर उपकारांक तुझ्या गीतां गावून प्राणां अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हरसिता दया माया तुझी नियता पातकी जिनी बोगस म्हूण मागता आदर करपा बेसावा शेता जमल्यां सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घां दिवसर उपकारांक तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो. प्राजीत काळाच्या दुसऱ्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडी निमती जायते जाणांक इगर्जे वचूंक मिसाचें बलिदान भेटूंक साथ दिना तसले सर्व भवार्थी भक्तीकां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. ते रितीन पिडेस्तांक उतर प्रायच्यांक आनी जंयसर इगर्ज्यो बंद जाल्यात थंयसर मिसाक वचूंक साथ दिना तसल्या सर्व आमच्या मोगाच्या फिरगसकारांक तशेंच भक्तिकांक आनी विशेश करून परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. हे संदर्भात तुमचे खातीर विशेष करून मागतले हांव जेजूजीका कोळतो करपा बेसांव निरंतर तुमचे देव येवं दी म्हणून मागता आसतना हेच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रती रितीन आमी मागया. नोरोन आनी ब्रिट्टो कुटुंबाच्या बऱ्या भलायकेच्या प्रत्येक सवा बसोत मिस्तिता फिलिक्स नोरोना एका मनशान केल्ल्या मोसा वरवीं मेळोवंक आसचे पयशे सुमार 4 लाख कोर्तेच्या बऱ्या निर्धारा मुखांतर मेळच्याक इरेद्यान मिस्तिता फिलिक्स नोरोना अर्गां मिस्तिता देवान आपणा केल्ल्या बऱ्यापणाक अर्गां मिस्तिता फिलिक्स नोरोना आनी कुटाम बऱ्या भलायकेच्या बऱ्या कामाच्या आनी बऱ्या विजाच्या ते पासून मिस्तिता डेनिस पिरेरा दोहा कातार देवादीन सेबॅस्टियन फर्नांडीसाच्या आत्म्या पासून 50 वर्सांच्या मरणा सोडास कडून मिस्तितात ग्रेटा पिंटो आनी कुटाम शिरवा देवादीन एलोशियस लोबोच्या आत्म्या पासून मिसबेटयता रोशन लोबो फेरार प्रत्येक ते पासून मिसबेटयता रोशन लोबो फेरार हे सर्व ते बसून मागया आम्हा समेस्तां बसून मागया जे कोणा मागतान बसयला सोडास कडून तांच्या बसोत तांच्या इरेद्या बसोत विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देव आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो प्राजीत असो काळ जावन आसा रुपांतर असो काळ पातकी जिवितां पाट कर नवें जिवीत बरें जिवीत जिवचो काळ आमचे पातकी सैम दामोनो दवरनो नव्या जिविताक नव्या जिविताच्या कुशीन बऱ्या जिविताच्या कुशीन सुमकोवचो काळ देखून पातकी जिवितां पाट करून बरें जिवीत जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मोगाळो सोम्या आमच्या पातकी जिविताच्या परिवर्तना खातीर वर्सान वर्स हो काळ तूं दिताय पूण फळादीकपणी हो काळ आमी करसिल्लो ना. आमच्या जिविताचें परिवर्तन आमी करूंक सुकोन पडल्या ह्या मुखांतर आमी तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापून बोगसणे मागून आमी म्हणटा दया दाखय सोम्या आमची काकूट कर सोमिया आमची काकूट कर. मोगळ सोम्या पतक संडा बरी जिवीची म्हणटा तूं सर्गीचे राज्य लागे पावलां पतकी जिनी संडा बरी खबर सदमाना ह्या उल्या पळो दिवंक आमी सुकोन पडल्या तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापून बोगसणे मागोवन म्हणटा दया
दाखय सुमिया आमची काकुळत कर. दया दाखय सुमिया आमची काकुळत कर. प्राजितो उपरांत पास्काच्या काळार तुस्सो मोसोर तुस्सो राग तुस्सो द्वेश दवरून चेयल्या आमच्या भाव भयणीच्या दोळ्यांतल्यान दुकान वेल्यांत तूं काही दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापन भोगसणे मोगोन म्हणटा दया दाखय सुमिया आमची काकुळत कर. दया दाखय सुमिया आमची काकुळत कर. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरदोळे दांप्या आमच्या गरजां खातीर तेसां खातीर इराद्यां खातीर आमी मागया. महिमेवंत तूं देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुजो मोगा सोपो तुजे जो तुजो सासनीक शब्द मनीस जावन नवीन आपल्या उतरांनी पण सगळ्या आपल्या करण्यांनी भोग करून आपल्या कस्ता मरणान आनी पुन्हा जिवंतपणान तुज्या अगणित मोगाचो गुट ताणें उगडापो केलो. हे सत आमच्या मतींत कणसोंक ताणें कस्त मरण सोंसलें. आदी तुवें ताका रुपांतर केलोय आनी ताका आयकूंक आमकां फरमायलें. तर हें तुजें सासणीक मोगाचें उतर घेवंक आमची मन आनी काळजां इतीं कर आनी अपराजिता काळार आमचे पातकी सैम दमावंक आनी जेजू बराबर कस्त मरण सोंसून आमचे रुपांतराक अत्रेगान रावूंक आमकां कृपा दी. त्या आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परिक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, अब्राम. अब्रामान जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वच मोरया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो. त्या दोंगरार म्हाका ताजो यज्ञ मेटय. अशें ते देवान दाखयले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्रामान एक वेदी बांदली आनी तिजेर लांकूड मांडलें. उपरांत अब्रामान आपल्या पुताक जिवेशी मारूंक हातान सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान उलो मारून म्हळें, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण हांव आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्राहमान आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताजे फाटल्यान एका झिलकुटान शिंगा शिरकोवन आसलेले एक बोकरो ताणें देखलो. अब्राहमान वचून त्या बकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताजी होमबली भेटयली. सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्थावन दुसरे फावटी अब्राहमाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां अशें उलयता सर्वेस्पर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नखेत्रां परी आनी दर्याच्या वेळेर आसलेले रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. देवाचे उतार हें. देवाचे वडोपकार. जिवंताच्या गावा सोम्या हुजीर हांव सरतलो. जिवंताच्या गावा सोम्या हुजीर हांव सरतलो.
निर्भागी अशें हांव म्हणटाना हांव बरोशान सासलो सर्वेस्पराच्या धोळ्या हुजीर ताच्या भक्ताचे मरण बोसवारी जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव सरतलो वय हांव तुजो साकर सर्वेस्परा तुजो साकर हांव तुजे साकरनी सोपू म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्याय हांव तुका गांबली दान पेटयतलो आनी तुज्या नांवाक वडबी गायतलो जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव सरतलो जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव सरतलो सांव पावलून रोमाघरांक बरयल्या पात्रांतले वसाप भाव भयणीनो जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरनासता आमा सोमेस्ता पासो ताका सोंड दिलो देव आपल्या पुताच्या या देण्या सोवे हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावात देवान विसलेल्या विरोध पिर्याद हाडटलो कोण ती नितिवंत म्हण देव फैसल दिता तर तांकां गुन्यांवांकार करूंक कोणाक तांकांत क्रिस्त जेजू मेलो जिवन जाला देवाच्या उजव्या बसला आनी आमचे पासत विनाती करता देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया प्रकाश बरीत कुपातावन बापाचो ताळो आयकोन आयलो ओ म्हज्या मोगाचो पूत ताचे तुमी ऐका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या आपल्या कश्ट मरणाची खबर सांगून 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रोक जाकोबाक आनी जुवांक आपणा संगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरविंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो थंय ताच्या मुखार तो रुपांतर जालो ताचें आंग वस्तूर इतलें जळजळीत धवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य कित्याक तितलें धवें तें आनी मोइचे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो मिस्त्री आमी हांगाच आसलेलें बरें आमी 3 तंबू मारया एक तुका एक मोइचेक आनी एक एलियाक कितें म्हणचें म्हण ताका कळोवंक ना तितले ते भियान घाबरलेले तितल्यार एक कुपान तांचें दांपण घालें आनी कुपान तावन एक ताळो आयकलो ओ म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका उपरांत तांणी सटकन भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी ताचे संगता तांकां दिसूंक ना दोंगरा वयले ते देंवन येतना ताणें पळयल्लें तें मनशापूत मेल्ल्यांतलो जिवन जायसर
कोणाक कळयनाये म्हणून जेजून तांकां ताकद दिली. तांणी ही उतरां घट्ट मोतीन वेली. पूण मेल्ल्यांतलो जिवंत जावचें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हण ते एकामेका तर्क करताले. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो, हेची 3 वचपां उत्पत्ती पुस्तकांतलें पयलें वाचप, रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें दुसरें वाचप आनी मार्काची सुवार्ता. ही 3 वाचपां देवाच्या मोगाचें अर्पण करीत आसात. पयल्या वचपांत देवानी अब्राहम मदलो संबंध, देवानी अब्राहम मदली ती सळावळ ती इश्टागात वर्णिता. अब्रामाक देवाचेर विशेष मोग, अब्रामाक देवाचेर विशेष पातयणी, अब्रामाक देवाचेर अखंड भावार्थ आनी त्या भावार्थाची करणी आज आमी आयच्या पयल्या वचपांत पळयली. भुरग्याचें देणें नासतना जायतीं वर्सां एका रितीची निंदा, एका रितीची कंथ बेजाराई सुसून जियेल्ल्या त्या अब्रामाक सारा मुखांतर एक पूत इसाक फावो करच्या त्या वखदार अब्राम संतुश्ट जाता. देवाच्या मोगाचो आनी काकुळतीचो रूपकार दिसान दीस तो बावडटा. देवाचेर दवरलेल्या अखंड भावार्थान देवाची स्तुती तो करता, देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालून चलता. पूण देव ह्या अब्रामाचेर मोगार पडलेलो तो, ह्या अब्रामाक पसंद केल्लो तो, ह्या अब्रामातय इश्टागात सळावळ दवरून घेतलेलो तो देव अब्रामाक एक परिक्षा करूंक येवजिता. अब्रामाक तो उलो मारता, अब्राहम, आनी अब्राहम जाप दिता, आबळे हांव हांगा आसा, तूं कितें फरमायताय तें करूंक हांव तयार आसा. देखून तो देव कितें म्हणटा, तुज्या पुता इजाकाक मोरिया गांवाक आपूण व्हर, थंयसर आसलेल्या एका दोंगरार तुज्या पुता इजाकाक म्हाका बली जावन भेटय. बोकऱ्यांचें बली, जानवरांची बली, गोरवांची बली भेटोवचें साहस. पूण देवान दिल्ल्या एकमात्र पुताक बली भेटोवंक देव फरमायतना अब्राम पाटी मुखार पळयना. आपल्या उस्क्यार खेळलेलो तो बाळोक, आपल्या खांदार बसलेलो तो भुरगो आपणा सवें समकतलो, गोदे गोदे उलयतलो आनी व्हड जातस कांय इल्लो भुरगो जावन आसतना बापाय सवें आतां हात दितालो तो, सांगात दितालो तो, कुटुंबांत ओत्ती दादोसकाय जावन आसलेलो तो. देव ताका पाटी विचारता, तुज्या पुता इसाकाक म्हाका बली भेटोवन दी. पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, अब्राम पाटी मुखार पळयना. कित्याक अब्राम जाणा आसलो वो पूत म्हजे थंय नातुल्लो, तो देवान म्हाका दिल्लो. जर तर देव ताका पाटी विचारता जाल्यार पुता कितें म्हाका हांव दिवंक तयार आसा, म्हज्या पत्नीक दिवंक हांव तयार आसा, म्हज्या कुटुंबाक हांव दिवंक तयार आसा. देवान फरमायलें एक उतर, तुज्या दायजी गोत्रांतलो उर देशांतलो तूं भायर सर आनी हांव फरमायतां त्या कानान देशाक वच. हांव सट्ट करून भायर सर नायिल्लो, म्हज्या दायजी गोत्रांक हांवें पळोवंक ना, म्हज्या कुटुंबादारांक पळोवंक ना, म्हज्या उतरपुराच्या बापायक आवयक पळोवंक ना. देवान बसयलेल्या गांवाक हांव आयलो. देवाचेर पातयणी म्हाका आसा.
देवाचेर विश्वास म्हाका आसा. देव कितें करता जाल्यार म्हज्या बऱ्याक करतलो. देव कितें करता जाल्यार म्हजे खातीर आनी देवा खातीर आनी आख्ख्या संवसारा खातीर बरेपणा खातीर करतलो म्हणली पातयेणी अब्रामाक आसली. देखून तो इजाका घेता. मोरिया त्या म्हणल्या गांवांत दोंगरार तो चडटा, एक वेदी बांदता आनी त्या वेदीचेर लांकडाची सरी तो करता आनी त्या लांकडाच्या वेदीचेर आपल्या पुताचे हात आनी पाय तो बांदता. एका रितीची खंत, एका रितीची बेजाराई ताका भोगूंक पुरो. म्हज्या हातांनी वाडलेलो, म्हज्या उस्क्यार म्हज्या पोटार खेळलेलो तो वो बाळ, तो पूत हांव आतां जिवेशी मारताले. म्हज्या सातान जिवेचें मारचें तें दुर्भाग्य म्हाका मेळ्ळेलें म्हणलें दूख ताका भोगूंक पुरो. त्या दुखीन, त्या खंतीन, त्या बेजारायेन ती देवाची खुशी करूंक फुडें सरता. तो पूत विचारता ताका, विधी बांदल्याय, लांकडाची सरी तुवें केल्याय, बली कितें आसा? आनी अब्राम कितें म्हणटा? बली तो देव दाखोवन दितलो, देव दाखोवन दितलो. आनी पुताक तो हात पांय बांदून न्हिदयतना पूत बोब मारता, जिविताच्या देण्या खातीर बोब मारता. पप्पा म्हाका तूं कितें करताय? बाबा म्हाका तूं कितें करताय? म्हाका जिवेशी मारताय? म्हजो बापूय तूं, हांव तुजो पूत म्हणून तो उल्लेख करता थंयसर. आनी ह्या वेळार अब्रामान म्हणलें एक उतर, तुज्याकी म्हज्याकी वर्तो एकलो आसा, तो देव. म्हज्याकी तुज्याकी वर्तो तो देव, ताची खुशी आमी करूंक आसा. हांव आनी तूं बापूय पूत जावंक पुरो, पूण आमच्या संबंधाची वर्तो संबंध आसलेलो तो देव आमच्या समोर आसा. त्या देवाची खुशी पाळूंक आसा, त्या देवाची खुशी करूंक आसा. म्हणून तो सांगतना देवाचें काळीज संतोशान भरता, देवाचें काळीज उमाळ्यांनी भरता. देव हांगासर रडता. पळया, अब्राम पसत संतोशाची दुकां ताच्या दोळ्यांतल्यान देंवता. असलो एक विश्वासी, असलो एक भावार्थसो बापय, असलो एक भावार्थी मनीस म्हजेर विश्वास दवरतलो, म्हजो मोग करतलो आनी म्हजी खुशी पाळटलो आसा न्ही म्हणली. ती वरती दादोसकाय देवा भोगता. आनी तो उलो मारता, अब्राम अब्राम. आनी अब्राम म्हणटा, आबळे हांव हांगा आसा, फॉर सर्वीस परा. आनी देव कितें म्हणटा? भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण, देवाचो मोग करताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून अब्रामान म्हणलें उतर हांगा जारी जालें. देवूच एक बली दाखोवन दितलो. आनी थंयसर शिंगरू आसलें, शिंगरू कांट्या जुडकुडो मदें शिरकोन आसलेलें. देवान ताका दाखयलें आनी त्या शिंगराक ताणें बली जावन भेटयलें. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देव विविध वाटांनी सांबाळटा, विविध वाटांनी पोसता, विविध वाटांनी परीक्षा करता आनी परीक्षेन जैते म्हूण जाल्ल्यांक विविध वाटांनी राखता म्हणलें सत हेचें पयलें वसप आमकां दिता. देखून हेचें दुसरें वसप सांत पावलूच्या ते पत्रांतलें, रोमाकारांक बरयलें पत्रांतलें भोव अपुर्बायेन तो म्हणटा, जर तर क्रिस्त आमचे पक्षेक आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? अब्रामाच्या पक्षेक देव आसलो. देखून कोणाकी विरोध रावूंक अब्राम विरोध साध्य जावंक ना. सैतानाक पर्यंत अब्रामा विरोध रावंक साध्य जावंक ना. सांत पावलू सांगता जेजू आसलो. देखून वाऱ्या वादळाक जावं दी, जरबदाच्या माराक जावं दी, कोड्डमाच्या माराक जावं दी, वताक जावं दी, उज्याक जावं दी, बंदिकानाक जावं दी, सिंहाच्या दोली मुखार जावं दी, पावलोक कसलेंच बादा काडूंक सकोंक जावना. कित्याक सोमी ताचे बगलेक आसलो. मरण जावं दी, तलवार जावं दी, कसलीच भिरांत पावलोक आडूंक सकली ना. कित्याक पावलो म्हणटा, जेन्ना सोमी म्हजे पक्षेक आसा, म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा? देखून हांव ताचे खातीर जियेता, ताचे खातीर मरता. ताची सुवार्ता परगट करिना जाल्यार हांव एक निर्भागी. म्हजे अस्खतकायेंत सोमीस म्हजें बळ. द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ म्हणटा तो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो,
पौलो सोम्याचेर आसलो तो बाबार्थ, अब्रामाक देवाचेर आसलो तो बाबार्थ, म्हाका आनी तुका आमच्या सोम्याचेर आसा गी, आमच्या देवाचेर आसा गी म्हणलें सवाल विसरसो काळ वो प्रातीत असो काळ. आमी जायते फावटी म्हणटा हांवें मागलेलें म्हाका मेळना. कित्याक मेळना? जर तर सोमी तुज्या पक्षेक आसा, तुवें मागलेलें तुका मेळचेंच. म्हाका भिरांत दिसता म्हणटा आमी. कित्याक भिरांत दिसता? सोमी तुज्या पगलेक आसतना तुका भिरांताची गरज ना. थोडे फावटी म्हाका भिरांत दिसता, कोणें म्हाका वखद घालना कोण ना, कोणें म्हाका माठ घालना कोण ना, कोणें म्हाका दोश केला कोण ना, कोणें म्हाका कितें केलां कोण ना, तो सैतानाचे त्या देवसराचे म्हाका उपाद्र आसात कोण ना म्हणून आमी चिंताव, भियेताव, आकांताव, थंय हांगा धांवताव. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार आमचें तें आसलें एकच एक उणें पडो, सोमी आमचे पक्षेक ना, सोमी आमच्या बगलेक ना, सोमी म्हजे थंय ना. देखून म्हाका ती भिरांत, देखून म्हाका ती कावजेणी, देखून हांव देवसारा भियेतां, सैताना भियेतां, सोरपाक भियेतां, माठ भियेतां, मंत्रां भियेतां आनी हांव कंगल जाता. म्हजे थंय सोमी आसूंक जाय. सोमी आसा म्हणली पातयेणी आसूंक जाय. सोमी आसा म्हणलो भावार्थ आसूंक जाय. तेन्ना हांव धैर्यान फुडें सरतलों. खंयच्याकी हांव भियोसो ना. वीक बी हांव पियेन जाल्यार मरसो ना. उदकांत हांव पडलो जाल्यार बुडचो ना. उज्यांत हांव पडलो जाल्यार लाजचो ना. कित्याक सोमी म्हज्या पक्षेक आसा. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हो सोमी सादारण मनीस न्ही. हो सोमी देव. हो सोमी सोडवणदार. हो सोमी राखणदार. हो सोमी आमकां रचलेलो, पोसलेलो, सांबाळलेलो म्हणलें सत आयच्या सुवातेंत देवूच उगडापें करता. पेद्रूक, ताच्या भाव आंद्रेक, जुआंक आनी जाकोबाक सौगांक घेवन जेजू ताबोर पर्वतार वेता मागणें करच्या. पेद्रूक, जुआंक, आंद्रेक, जाकोबाक जेजूची चड सळावळ. हर एका आसऱ्या वेळार सोम्या सांगात आसले. ह्या सोम्याचेर दुबावलेलो पेद्रूय आसलो. दर्यांत उदका वयर सरोन वेताना सोम्याचेर तो दुबावलो. सोमी म्हज्या बगलेक पक्षक ना म्हणलें ताका बगलें. तो बुडलो उदकांत. तोय आसलो थंयसर. आनी ह्या सगळ्या जाणांक देव दाखोवन दिता, ओ पूत, ओ म्हजो पूत, तो सादारण पूत न्ही. हो म्हजो पूत तो सादारण मनीस न्ही. तो सर्ग संवसार सुद्धा न्ही. भोव पवित्र देव म्हणलें सत उगडापें करता. देखून ताचें वस्तूर इतलें धवें प्रकाशीत जाता संवसाराच्या खंयच्याय दोणकाराक तसलो प्रकाश, तसली सोबाय हाडूंक असाध्य म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. कित्याक तितलें धवें जाल्लें तें. मोइजे आनी एलिया समेत नवार्धीक प्रवादी, नवार्धीक मनीस परमेसल्ल्यांतले ते पर्यंत सोम्या लागीं दिंबेर पडोवन उलोवन आसले. हे पेद्रू, जाकोब, जुआंव, आंद्रे पळयतात. तांकां रीत दिसता संतोश. तो वैभव ते देवदूताचें गायन, सर्गीच्या आंज्या कोरांचें हजरपण आनी सोम्याचो वैभव पळोवन ते इतले दादोसपरी जातात, संतोषपरी जातात. पेद्रून चिंतलें सोम्याचें संवसारी राज्य थंय जारी जालां म्हणलें ताका बगलें. पेद्रून सोम्याचेर दवरली ती आशा, जेजू एक राय जातलो आनी ताचो वैभव आसतलो आनी तें तो थंय पळयता. आनी देखून तो म्हणटा, आमी हांगाच रावचें बरें. तूं राय, आमी तुजे मंत्री, तुजे सेवक आसात, आमी हांगाच रावचें बरें. वरती दादोसकाय हांगा आसा. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया. पूण थंयसर कुपांत एक ताळो आयकता. कितें आयकता तो ताळो? हो म्हज्या मोगाचो पूत, हो म्हज्या मोगाचो पूत. ताका तुमी आयका, ताका तुमी आयका. हें उतर जेजून जॉर्दान न्हंयेंत स्नानीक जुंवलाकचें स्नान घेतना आयकल्लें. हो म्हज्या मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. कितें आयका? कितें आयका? तूं कितें सांगता आयका. मुरयेन कानानगरीच्या लग्न माटवान म्हणलें सेवकांक, तूं कितें सांगता तें तुमी करा. तूं कितें सांगता तें तुमी आयका. कित्याक? तूं बरें सांगता, तूं वायट सांगिना. तूं बरें करता, तूं वायट करिना. तुवें सासणीक जिवी जोडच्या खातीर ताणें सांगची ती बरी उतरां मानून घे. ताणें दिवची ती नियमां पाळ. ताणें दिवचें तें उतर तुज्या जिवितांत रुता कर. आनी सासणी जिवीत ताचे सोबें तूं जियेतलोय.
आनी तो बरें उलयता, तो बरें करता, ताका तुमी आयका म्हणलें सत देवूच मनशाक कुळाक दिता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन, कित्याक आमी बरीं जायचीं, आमी देवा बरीं जायचीं. देखून जेजू म्हणटा तुमी सर्व बरीं जाय. आमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो, आमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो, तशें तुमी जायचीं सर्व बरीं. ह्या खातीर ह्या संवसाराक हांव आयलां, ह्या खातीर हांव तुमच्या मदें येतां. तुमचे पैकी एकल्याक हांवें होगडायना, म्हाका सगळ्यांक संपूर्ण सासणीक जिवीत मेळयचें म्हूण हांव आयलां. ही म्हज्या बापाची खुशी, ती खुशी जारी करूंक हांव आयलां. देखून जेजू देव म्हणटा ताचें तुमी आयका, आयका. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते पोटी सुम्याचें उतर आयकूंक आमकां जावंक ना, आयकूंक आमकां पुरसोत ना. जेजून म्हणलें वेळ लागीं पावला, सर्गींचें राज्य लागीं पावलां. पातकी निसांडा बरी कमर सदमाना, प्राजीत असो काळ गो, प्राजीत असो काळ सुरू करतना हें उतरां आमी आयकल्लीं. सर्गींचें राज्य लागीं पावलां, तुमची पातकी जिनी सांडा बरी कबर सतमाना. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू तवळ तवळ ही उतरां सांगता आनी आमकां तवळ तवळ सांगता तुमकां कान आसा जाल्यार आयका, तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. जायते पोटी आमी कान आसल्यार कानांतले बरी आमी जियेता, दोळे आसल्यार दोळे नातल्ले बरी आमी जियेता, तोंड आसल्यार तोंड नातल्ले बरी आमी जियेता. देखून जेजू म्हणटा तुमकां खुशाल बरीत करूंक आमी वाजयलें तुमी नाचले नात, तुमकां रुदान करच्याक आमी गायलें तुमी रडली नात. कित्याक म्हळ्यार तुमी इंडिफरंट मनशां, इंडिफरंट मनशां. तुमकां दोळे आसात पूण तुमी कुडे, तुमकां कान आसात तुमी केप्पे, तुमकां तोंड आसा मोने जाल्यात, तुमी मोने जाल्यात. देखून जेजू म्हणटा आयका, आयका, देवाचें उतर आयका, देवाचें उतर मतीक व्हरा, देवाचें उतर काळजां नियाळा, देवाचें उतर तूं कार्यगत करा. तुमी जियेतल्यात, तुमी जिवीत जोडतल्यात. हो तो वेळ, हो तो आईन वेळ. देवाचें उतर आयकुनसो, देवाच्या उतरां पाळो दिवचो, पत्की जिविता पाठ करचो, बरें जिवीत जिवन सर्गींच्या राजांत बापा सवें, पुता जेजू सवें, पवित्रात्म्या सवें, अब्रामा सवें, मोइजे सवें, एलिया सवें जिवोवचें आनी राजवड चलोवचो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असलें जिवीत हर एकल्यांनी जिवंक जाय. आमच्या जिविताचें पैन देवा सवें, देवाच्या पुता जेजू सवें, पवित्रात्म्या सवें, अब्रामा सवें, मोइजे सवें, एलिया सवें, सर्गींच्या राजांत जिवोवचो उद्देश त्या दिशेन आमी पैन करता. पवित्र सभा त्या दिशेन आमकां आदार दिता. असली सत, असली चिंता मतीन दवरना. सुमयाचें उतर आयकून त्या प्रमाणें तें नियाळून तें आटोवन कार्यगत करन सर्गीचें जिवी जोडूंक सुमी आमकां आदार दिवूं दी, कृपा दिवूं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. आमी उबी रावया. तर एका देवात ह्या सुलामचो भावार्थ उसारया. ओ पवित्र सभेचो भावार्थ, ओ म्हजो भावार्थ, तुमचो भावार्थ, हो उसारूंक आमकां ओडवीक आनी अभिमान भोगता. तो व्हडल्या थाळ्यान आतां आमी उसारया. सतमंतां देवाक, सरपदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, जगलेस पुताक आमच्या सुम्या, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो, अवकार मरियतान जल्मलो, 5 पिलगातांनी कोसोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सरपदवेदा देवाच्या उजव्या बसला, थंय जिव्यांनी मेल्ल्यान ती मनस्वी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पदकाचें बक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सस्ताचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आतां सुसारलेल्या ह्या भावार्थान आमची मागणी, आमची गरजो सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा समर्पया. तुमची सावाप बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभे म्हणल्या बापा पवित्र सभा म्हणलें बावर्ती कुटुंब चलोवच्या आमच्या पापसी बाक, सर्व गुवळ्यांक, याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक तुज्या आशिर्वादांनी बर. तांणी परगट करचें मी संवसारा रुपांतर हाडूंक तुज्या पवित्रात्म्याचे शक्तीन बर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांकां दिल्लो अधिकार लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक, अनिल सांडोवन निस्वार्थी मनान सेवा करूंक
तुजो आदार तांकां दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व संद्यांनी भुरग्यांनी युवजनांनी पिडेस्तांनी प्रायवंतांनी काजेरी जोड्यांनी एकामेका माया मोगान जिवन एकामेकाच्या गरजां पावोवन शांती समाधानाचे कुटुंब बांदून हाडूंक तुझे प्रेरण तांकां लाभय म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक जिणेंत निराशल्ल्यांक आनी पिडेस्त कश्टोवच्या आमच्या भाव भयणींक तुजे कुरपेन बरें तांकां बुजवण लाभोवन तांची पिडा सोसून व्हरूंक तांकां दैवीक सकत लाभय म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी ह्या माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्वांक तुजे कुरपेच्या बेसांवांनी बर पिडेस्तांक बरी भलायकी दी कस्तां नसतांक संपडलेल्यांक आदार सुडका सुडवण लाभय परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीक राख सांबाळ तांच्या वावंटीचो त्यागाचो फळ येतेस्त मापान फोव कर आनी प्रते रितीन प्राजत काळार आत्मीक संगतींत चड महत्व दिवंक आनी वायट सक्तेक लब्ध नाशें आम्हा समेस्तांक राखून सांबाळ म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक प्रते रितीन मागता आमच्या उल्या पळो दिवन काही फुल्ली फुलाची पाकळी आमच्या इस्कला तर्फेन दिल्ल्या सर्व मोगाच्या भाव भयणीक तुज्या कुरपेच्या बेसांवांनी बर तांच्या वावंटीचो कुमकेचो फळ येतेस्त मापांनी तांकां फोव करन तांचे संवसार जिवीत संतोशाचे समाधानाचे तृप्तेचे जायशे कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे एक गडी बोरदोळे दांपिया आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागताना बसिलां सुडास कडून तांचे बसत आमी मागया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार दवरलेली सगळी मागणी आमी तुका भेटोवन दिता आमच्या काळजा मनाची अत्रेग तूं जाणाय जे कितें आमकां फोव जा तें सगळें तूं आमकां दिताय तसल्यास बवर्तान तुजे मुखार दवरलेली आमची मागणी भेटयतना आमी ह्या संवसारी जिवितांत तुका आयकूंक तुज्या पुताचें उतर आयकूंक तें काळजा मनांत उरूंक तें नियाळूंक आनी आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत कार्यगत करन तुजें सवें तुज्या पुता सवें पवित्रात्म्या सवें अब्राहमा मोईचे एलिया आनी येसेर प्रवाद्या सवें संत भक्ता सवें जिवोवचें भाग आमकां फोव कर म्हण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन घेऊन आयल्या कानिक तुझ्या पायांतळा म्हणून दयेन घेऊ तो सर्वेस परद्रस्त मोगाळ सर्वेस पोरा देवा सृष्टीचा रचणारा सर्वेस परद्रस्त सर्वेस पोरा देवा सृष्टीचा रचणारा समर्पिता तुका वाय होदाकाश म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपाक म्हणटात असलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या अख्ख्या पुयसभेच्या आदाबाक सर्वस्पोर मानून घेव विश्वासी आमच्या भोवमोगाळ देवा तुज्या उतराक मोगान पळो दिवन आनी तुजेर विश्वास दवरून अब्राहमान आपल्या मोगाच्या एकल्याच पुताक वेदीचेर तुका समर्पिलो तसोच तुवें तुज्या अपुरबायाच्या एकल्याच पुताक पाठोवंक ना तसोच तुवें तुज्या अपुरबायाच्या पुताक वाटोवंक नाय बगार उतरा चिंतनावर्त्या मोगान आमचे खातीर ताका कुर्साच्या मरणाक सोडून दिलोय हो तुजो अपरिमीत मोग ओळखून तुज्या पुतान कुर्साचे वेदीर केल्लें बलिदान आमी तुका समर्पिता ताचे वरवीं तुज्या मोगान जावं आमचो जीव जावं तुज्या साकरेक आमची भुरगीं बाळां जावं कितें तूं मागशी तें
उदान काळजान तुका भेटोवंक आमकां बोळ दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो कश्ट मरण मैमवंत पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्या आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडें जेजून सिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगार आपल्या महिमेचो परजळ तांच्या दोळ्या मुखार ताणें फांकयलो देखून सर्गींच्या दळबारां सांगाती प्रितुमेर तांबन आसतना तुजे किर्ती आमी परगडतांव आनी तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उसगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उसगी तुका जय जय. मगळ भावनो भयणीनो भोव पवित्र घडी आतां आमी संभ्रमता. हे संदर्भार आमी आमकांच सोम्याक समर्पण दिवया. थोड्या दिसां फुडें आमच्या इस्कला तर्फेन कुमो करूंक तुमचे लागीं विचारलें. कांय थोड्यांनी तुमी आमकां कुमो केल्या सांगात दिला आदार दिला त्या पासून तुमचे खातीर विशेश करून ह्या वखदां आमी मागता. तसो सोमी जेजू क्रिस्त आपल्या कुडीन आनी रक्तान तुमकां आशिर्वाद भरून बेसांवां नेटोवन दी म्हूण विशेश करून आमी मागया. बापा करोसू तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्यात तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट तसो गुठ परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वोवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतल्या आमां समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा केप्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे
फ्रांसिस आमच्या बापा सैबा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आणि सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरू मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळत करे तांकां आनी तुजी इश्टाका दीत अंतरिल्ल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखार बळ पळोवंक फोव करे आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मर्या देवाच्या माया संगत ही दिसपती भगवान जुजे भगवंत धर्मदूतां भगवंत जुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करे जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडोंदराची आजना मतीन दवरना सोम्यान जेजूचें उतर दिसपट तें आयकूंक तें पाळूंक देवा स्वादारांनी कृपा मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलेल्या आमची तांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परास वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडिशडेंतले आमकां निवार देह करुणे जिवितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानात रेगतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सगळी आमी दिमी घालया हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमी समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली सर्वेस्परा देवान सोम्याक रुपांतर करून ताचें तुमी आयका वो म्हज्या मोगाचो पूत म्हणलें सोम्याचें उतर आयकूंक तें पाळूंक आज आमकां उलो दिता ती ही शेळीचें जेवण हाका पयलेली आमी सर्व सुभागे सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची गुण रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन. म्हगेल भावनो भयणीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेळ सोमेजूचे महासानी रगत उंडे आनी वायना रुपार आमकां सेवंक साथ दिना आत्मीक रुपान सोम्याक आमचो कन घेवचें प्रयत्न करया अत्रेक सुकुमगार सेव्या सोम्याचें उतर निरंतर आयकूंक सोम्या सवय रावूंक ताची कृपा मागया. तुका सेवकां देता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता. तूं जिवीत दिवसो जिवीत आमचें तूं नंदन करसो सस्नीक सुखाक व्हरून पावसो सस्नीक सुखाक पावसो. प्रार्थुया ककुळदारा बापा आमच्या भूमोगाळ देवा तुज्या
मोगाच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर सोडून दिलोय आनी ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलें देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या पोसनान आनी आमच्या काळजान बाळटा त्या जेजूच्या उतरान आमचें रुपांतर कर आनी आमी तुजी कुशी पाळूंक सदांच आयतीं तुजी मोगाळ भुरगीं जावंक निर्मी तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाळ भावना भयणीनो भोवभक्तीपणान भवर्तान निमिसाच्या बलिदाना वांटेली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा भाव मॅक्सी भाव बॅन संगीत दिवन आमकां कुमक केल्ल्याक तुका देव बरें करूं सगळ्या मिसाची मांडवळ घालून आमकां वासो बसूंक कुमक करता भाव जॉयसून तुजो मनपूर्वक उपकार भोवडता वासो बसूंक आदार दिल्ल्या भयण विल्मासोय उपकार भोवडता तशेंच इमिसाचें चित्रीकरण करून माध्यम मुखांतर तुमी पळोवच्या खातीर दिसपडतो वावर करता दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल ताचो प्रबंधक मनीस विनोद गंगोळ्ळी अविनाश गंगोळ्ळी आनी सगळ्या कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार भोवडता देवाचे भरपूर आशिर्वाद तांचेर मागता मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमकां हांवें थोड्या तेंपात हांव थोड्या हप्त्यांत हांव कश्ट केल्या आमच्या इस्काला कांय कुमक करूंक उलो दिल्लो कांय थोड्यांनी तुमी आमकां आदार दिला फुल्ली फुलांची पाकळी दिवन तुमचो मनपूर्वक उपकार भोवडता ह्या प्रांजिताच्या काळार त्याग उपास करून कांय उरयलेलें ह्या बऱ्या कामाक आमच्या इस्कलाच्या खातीर भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर कुमक करूंक तुमकां उलो दिता अकावंट नंबर हांगासर डिस्प्ले जाता इस्कलाचें ताका तुमी धाडचें आनी आमकां सहकार दिवंक विनंती करता आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां देव बरें करूं दिमी गेल्या सुरेस्पर देवाचो आशिर्वाद मागूंक आयती सावया सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार रोड मेळ्ळ्या आमी सोमे आपले मोरी आमकां पळयता येवरळ्या तिच्या सांगाता जेजू मोकर साकून कळता साताची उतरां मोगाची हेर वेळ वोगोस मागणे करता काकूत कर म्हणून मनशाची जेजू मोकर सारून कळता मोगाळ पुता सोवे हांव मोरी आशिर्वाद दिव भगीन क्रिस्ताचे करवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी